2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक 1.5 वर्स आसा. मात पेडण्या वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागिल्ल्यात जमा. आमदार प्रवीण, आदलो आमदार बाबू आनी हेर इत्सूक उमेदवार एकामेकाचो विशय लावन धरतात. आमदार प्रवीण आनी बाबून एकामेकाचेर वादग्रस्त विधान केल्या उपरांत शुक्रारा पेडण्या मार्केटात आमदार प्रवीणाच्या समर्थकांनी आदलो आमदार बाबूचो पुतळो लासलो. त्या उपरांत बाबू मिडिया मुखार बाबू आसगांवकर हो 2027 इलेक्शनाक रावतलोच. आणि काल भुरग्यांनी तो माझ्या बद्दल हे केला, पुतळो जळयलो. ताचो अर्थ कितें? त्या खरें म्हटल्यार भुरगे यूथ भुरगे आसलेले. आतां ते 4 जाणांचे तरी तेजे भितरलें काम केलें पळय ह्या आमदारान, म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले. आता हेजेर माझे इतलेच आव्हान आहे आमदाराक, जाता तितली हे भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनी घेवन अशें केल्लें आहा, आतां तेणें एक्शन घेवची. तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें, ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक आड म्हण अरेस्ट कर. मजगती बाबूचो चलो डिस्कोत ड्रग्स विकता म्हूण आमदार प्रवीणान केल्ल्या वक्तव्याचेर बाबूची जाप. आणि तेणें जो आरोप केला तेणें म्हाका कांय फेवर करपाची गरज ना. तेणें तेजेर एक्शन घेवचें. जे माझ्या भुरग्यांची बी नावां घेतल्यात पळय तेजेर एक्शन घेवचें, सीएमान एक्शन घेवचें. हांव तेका एकदम फ्री सोडटा, कारण असल्या बाबतींत ड्रग्स बाबतींत म्हणटा हांव सारको 1 नंबर क्रॉस सारको. तेवटेन पेडणे भाजपाचो आदलो गटाध्यक्ष तुळशीदास गांवसानूय पत्रकार परिशद घेतली. तो म्हणटा प्रवीण निष्क्रिय आमदार. पेडण्याच्या विकासा बाबतीत किंवा पेडण्याचे ज्वलंत जे प्रश्न त्या संदर्भात विचार जर केलो जाल्यार ह्या आमदाराचो तेचेर मात्तूय लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येता. म्हणजे पेडण्याच्या आमदाराच्या इतिहासात सगळ्यात निष्क्रिय आमदार म्हळ्यार आमदार प्रवीण आलेकर आसतलो अशें हांव ठामपणे सांगूंक सोदतां. ह्या दोनूय पत्रकार परिशदे उपरांत प्रुडंटान आमदार प्रवीणाक संपर्क केलो. तो उलोवंक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.